मंत्री गोविंद गावडे हांच्या मुद्द्याचेर आमदार विजय सरदेसायान वक्तव्य केला। भाजपाच्या गोयच्या फुडाऱ्यांमदी आनी केंद्र फुडाऱ्यांमदी विरोधाभास आसा हे स्पष्ट दिसता, म्हण ते हाचे वयल्यान ताचेर धुकलपाचे काम चलयतात अशें विजय सरदेसाय हांणी मुखार म्हळां। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सरकार पळय मरे मंत्र्याक काडप काय ना व मंत्र्याचेर कारवाई करप ओ ना हे आमचे बीजेपीचो स्टेट प्रेसिडेंट सांगता हे हायकमांडा कडेन आहा म्हणून। आनी हायकमांडाचो मनीस जो कोण आयला तो म्हणटा ते आपल्या कडेन ना, ते बीजेपी प्रदेशाध्यक्षाच्या हातान आहा म्हणून। सो हाजेरूच कळटा मरे तांचे कॉन्ट्रडिक्शन। ते एकमेकाचेर बॉल उडयतात, तांकां इशू हाताळपाचो ना। आनी इशू हो न्ही, मंत्र्याचेर कारवाई करप हो गोंयाक इशू न्ही। तुम्ही कारवाई करा नाल्यार झक मारा, तुम्ही करप ते सगळ्यांक खबर आहा। इशू आज गोंयान कितें आहा? गोंयान इशू आहा की पब्लिकाक असो हेल्थ हजार्ड फेस करचो पडटा। मडगांव कोसळटा। आतां हांव मडगांव कोसळटलें म्हणून 2 वर्सां पयलीं म्हणटालो, ते तुमी म्हाका आसताले, तुमकां दिसतालें हांव दिगंबर बीजेपीन गेला म्हणून हे म्हणटा म्हणून। आतां तेंच जावपाचें आहा। येदी व्हडलें लिस्ट आहा पळय, 2 पडल्यात 33 उरल्या म्हणून। सो अशा परिस्थितीन म्हाका दिसता सरकार गोंयांत आसा काय कितें हें पयलीं सरकारान प्रूव करून दाखोवंक जाय।